हाऊसिंग बोर्ड बोर्डाची नवी येवजण. या येवजणेखाला हाऊसिंग बोर्ड लोकांक कमी रेटीन घरां उपलब्ध करून दितले म्हूण हाऊसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशनाच्या अध्यक्षान सांगलें. आता खरी गरज आहे आमकां बरी घरां दिवपाची आनी कमी रेटीन सवाय. सो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान CM हाऊसिंग स्कीम ऑलरेडी अनाउन्स केल्ली आहा. त्या प्रमाणे आमी इन्व्हेस्टर्स सोदतात जे आमचे लँड आसतली तेचेर ते डेव्हलप करून जॉयंट वेंचरान आमी तेंच्या वांगडा वयतले. आनी जर कोणाची लँड आहा मोर दॅन 50,000 आनी ती ऑर्चर्ड आहात NDZ आनी फील्ड न्हू क्लियर कट ऑर्चर्ड आहा जाल्यार आमी ती जॉयंट वेंचराक तेंचे कडल्यान आमी घेवपाक रेडी आहात. सो आमचे एडवर्टिजमेंट आहात ते बेगिनात भायर सरतले. जर इंटरेस्टेड कोणी जर लँडलॉर्ड आहात ते आमकां एप्रोच करूं शकतात. पूण प्रायवेट बिल्डरांक कितें फायदो हितून? प्रायवेट बिल्डर म्हणजे जॉयंट वेंचराक केल्यार नॉर्मल जेन्ना प्रायवेट पार्टी कशी आपली प्रॉपर्टी लँड दिता आनी बिल्डर बांदतात त्या प्रमाणे आमी जे इन्व्हेस्टर्स आहात जे बिल्डर्स आहात तांकां लँड दिल्या उपरांत रेशो शेअरिंग आसतलें. सो तांकां तेंचो रेशो आनी आमकां आमचो रेशो मेळटलो जेणे करून आमकां बरी क्वॉलिटी मेळटली. हाऊसिंग बोर्डाच्या कंत्राटदारां मदीं आशिल्ल्या उणावाचेर प्रश्न केल्या उपरांत अध्यक्षाची जाप. तूं म्हणटाय तशें सारकें म्हणजे घेवपाक फुडें फाटी येतात आनी म्हणजे हें जाता म्हणजे तशें पेंडींग पडटात. सो ताका लागून हे न्यू सिस्टमान आमी वयतात जेणे करून सगळ्यांक बेनिफीट जातलो आनी बरें कन्स्ट्रक्शन बरें घर मेळटलें. ओके, थँक्यू. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.